विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनस दंड नमस्कार करनु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीला उडगास करताची गोकर्ण मठाधीश जावन असलेल्या श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी का नमस्कार करनु बेंगळूर चातुर्मासाच्या प्रथम कार्यक्रम आज तुमका लाईव्ह दाखोवचे आसाची कसा की म्हळ्यारी स्वामी कुमटा दुखून आज बेंगळूर येऊन पावताची तशी बेंगळूर कमिटी दुखून विशेष जावन असले एक पुरप्रवेश आज दवरून घेतलेल आसा तशी आता थोड्या वेळान तुमका मी ताजे एक लाईव्ह चित्रीकरण दाखोवचे आसाची हज्जी पुढे बेंगळूरान चातुर्मास जालेल्या 1979 45 इयर्स नंतर बेंगळूर चातुर्मास कमिटीक एक चातुर्मासाचे स्वाम्यान एक अनुग्रह केलेला आसा तशी हे एक विशेष कार्यक्रमाक पूरा जन येऊन पावका तशीच हे वर्ष अनिके विशेष कसल्याक म्हळ्यारी रामनाम अभियान चलतस तशी चातुर्मासाक येवका आणि रामनाम अभियानाक येवन सर्व जनांन पावका म्हणून निमगे ताची अनेक मुख्य जावन म्हणका म्हळ्यारी बेंगळूर चातुर्मासाच्या A to Z कसं अपडेट असं तुमका बेंगळूर चातुर्मासाच्या एक व्हॉट्सॲप ग्रुप केलेला असं तांतू घालता असताची ताजे लिंक आम्ही हे डिस्क्रिप्शनाक घाला तितली मात्र नाहीशी मठांतू जाऊच्या सर्व कार्यक्रमाच्या यूट्यूब लाईव्ह जावो तशीची फेसबुक व्हॉट्सॲप इंस्टाग्राम अशी पूरा एक प्लॅटफॉर्मारी आम्ही मठाच्या रेग्युलर अपडेट दिता असाची ताजीवय आम्ही लिंक हे एक डिस्क्रिप्शनाक घालेलं असं अशी सर्व लोकांक मठा जावचे कार्यक्रम डायरेक्ट पावका म्हणल्या उद्देशाक एक अशी केलेलं असतं तशी आज हांग विशेष जावन आसले पुरप्रवेशाच्या तशीची काल दुखून हांगे एक तयारी जाल्ल्या बदल केलो बायटेक पुरा काडलेलो आसा त्या पुरा आमी दाखोवन आयचे पुरप्रवेश लाईव्ह टेलिकास्ट तुमकां दाखयताची म्हणटाची पुरा जनांक स्वागत श्री हरि गुरुभ्यो नमः विद्याधिराज तीर्थानां कर यात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्द प्रीत्यै गंगोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमः जुलै 27 तारखेला प्रारंभ जाता द्वारकानाथ भवनांतू ह्या चातुर्मासाच्या तयारी कशी चलता आसा म्हणून आता पळोवया आमगेले संस्थान आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाले नित्य पूज्य तसले मंदिर आणि परमपूज्य स्वाम्याले नवीकृत वास्तव्याचे एक दृश्य तुम्ही हांगा पळोवीत आमगेले परमगुरू श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यानं 1979 इसवींतू हांगा चातुर्मास व्रत केले आजी 45 वर्षानंतर आता एक सौभाग्य पुनः परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्यानं बेंगळूर समाज बांधवांक अनुग्रह केला तशीची जुलै 27 तारखेक शनिवारा परमपूज्य स्वाम्याले पट्टाभिषेका दिवसू व्यासपूजा पूर्वक चातुर्मास व्रत स्वीकार जावन हे एक कार्यक्रम प्रारंभ जाता हे एक चातुर्मास व्रताक बेंगळूरू चातुर्मास कमिटी आणि बेंगळूरू GSB समाजा वतीनं समस्त गौड सारस्वत समाज बांधवांक स्वागत करता आसाची आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले वृंदावन हांगादनू पांय पडता त्यामानूय आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधीश स्वाम्याले दिव्य चरणारी हांगादनू पांय पडता त्यामानूय आता एक बारीक खुशी विशय आमकां पुरोजनाक आमी बेंगळूरचे सर्व समाज बांधवांक एक व्हडलें भाग्य स्वाम्यान दिलां आमकां कित्याक म्हळ्यार हांगा चातुर्मास ह्या वर्सा चातुर्मास हांगा द्वारकानाथ भवनांतू बसवणींतू करचें म्हणून स्वाम्यान आमकां एक अवकाश दिला एक व्हडलें आमकां दिलें भाग्य म्हण लागता त्या म्हळ्यार कितकी 45 वर्स ताय दवरून हांगा चातुर्मास जाय न्ही म्हणल्यार जनांक एक बारी बेजार आशिल्ले तें ह्या फावट स्वाम्यान खुशयेर ओपलेलें
आमगे भाग घेताय आता आमगे व्हडली जबाबदार दिल्या स्वाम्यान म्हाका गौरवाध्यक्ष म्हूण केला त्यामाने हांगाचे द्वारकानाथ भवन कमिटीचे प्रेसिडेंट श्री अमरनाथ कामती ताका कार्याध्यक्ष म्हूण केला त्यामाने अण्णप कामती ताका सेक्रेटरी म्हूण केला आनी हांगा एक्सपिरियन्साची जाणां पुराय कमिटी घाला इता मारी एकच उद्देश कसा मारी चातुण भारी चंद्र तीर्थ जावं हांगा खंय जायना जालें तर नमुन्याचे विजृंभण त्यामुळे बेंगळूर गांव आमगेले कर्नाटकाची राजधानी म्हणटा आमी म्हणटा त्या राजधानी जावं तर ग्रेडारीची हांगा चातुण जावं म्हळ्यार आमगे पुराय जाणां अशी ताका एक कसं म्हण आमी समाज बांदल्याक मनव करची कसं म्हळ्यार आमी पुराय जन ಒಟ್ಟು जावन चंद्र तीर्थ कोरया ऐक्यमत्य ಒಟ್ಟು मेळणू चांगली इता मारी चातुण मुख्य जावन तुका म्हळ्यार धार्मिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम हे पुरा कार्यक्रम चंद्र तीर्थ जाल्यार आपापीची आमी चातुण आसूं भारी एक सक्सेसफूल चातुण जाता ताका जना सहकार नासताली कांय करूं जायना जाल्यार ती मेगली एका आश कशें म्हळ्यार तुमगे पुराय समाज बांदल्याक हांवें मागचें कशें म्हळ्यार आमी पुराय जन ಒಟ್ಟು जावं चांग रितीन ಒಟ್ಟು जावन ऐक्यमत्य काम करया कसलेय रिती तोंद कुंदू करता म्हणटाची आमी कन्नड कसलेय तर नमुने ह्या तशी चंद्र करचें रेस्पॉन्स जाता आमगेले आनी हांगा एक एडवांटेज सांगता म्हळ्यार हांगा वॉलंटियर स्वयंसेवक हांगा द्वारकानाथ भवनांत हांगा मिळचे तितले ಒಟ್ಟು जावन काम करता स्वयंसेवक बट खंय दीस आसाची त्या एक आमगेले ओन्ली एसेट तातूंत बायल मनशाला फोर्स बायल मनश पुराय जन मुखार येताची बेंगळूर खंयचे कार्यक्रम धार्मीक कार्यक्रम आयदर मल्लेश्वरम जावं हांगा द्वारका बसवनगुडी जावं पुराय कडेन बायल मनशाला सपोर्ट मस्त मेळटा आमकां जाल्यार ते हांव पुराय बायल मनशाला आनी दादले मनशाला चिल्ड्रन वॉलंटियर्साक मेगेल मनवी आमी ಒಟ್ಟು जावं ह्या फाटी चांग व्हडले सांस्कृतीक कार्यक्रम दवरला धार्मीक कार्यक्रम ಒಟ್ಟು फूल रितीन कॉपरेट करया चांग कार्यक्रम करया म्हूण सांगून तुमगे जेनाले वापस पुनरपी म्हाका सांगता आमी ಒಟ್ಟು जावं पर 27 तारखेक चातुण सूर्य येता 27 स्वाम्याक हांगा भव्य स्वागत दिवन हांगा स्वाम्या चातुण कार्यक्रम स्वामी चातुण स्विकार करताची स्विकार पुराय चंदार जावं म्हणून हांव देवाक स्वाम्याक मागचें कशें म्हळ्यार हें हांगा चातुण हायली सक्सेसफूल जावका स्वाम्यान जरी मस्त खुशीरी स्वाम्यान खूश पावका हे चातुण तरी जेनाक जरी आनी परगांव येतले जेनाक तुमकां जर हांव सांगचें कशें म्हळ्यार हांगे हेची चांग रितीन आमी आतिथ्य तुमकां दितात म्हूण आमी भरवस दिताची आतिथ्य जेवा राब मुजाल दिताची हांगा आमी मस्त म्हळ्यार पुराय अरेंजमेंट केलेलें आसा हांगा वॉलंटियर्सान पुराय ते अरेंजमेंट पुराय चंद्र तीर्थ जाता चांग नांव घेवका हांगा चातुण आसा म्हणून मेगले आनी परगांव आशिल्ल्या पुराय जाणांक मेगले मनवी ह्या चातुण आसा येच हांगा आमी बेंगळूर जावन कशें खंयचे रितीन चंद्र रितीन चातुण जाल्ला म्हणून तुमी पळोवका खूश पावका स्वाम्यांक खूश जावका म्हणून सांगून हांवें देवाल्या आशिर्वाद मागता. सर्वांक नमस्कार. आमगे द्वारकानाथ भवनांतू ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ जाता 27ನೇ तारीख 27 स्वाम्याल चातुर्मास सुरू जाता. स्वाम्यांक 25 तारखेर पावताची 27 तारखेक चातुर्मास सुरू जाता. ह्या हांगा चातुर्मास 45 इयर्स नंतर फर्स्ट टायम बेंगळुरांत चातुर्मास आनीक पुरायणाक आमगेले वॉर्म वेलकम. ह्या बेंगळूर चातुर्मास चंदायर जावका आनी गर्द जावका तर तुमगेले सकयल जाणां कॉपरेशन जावका आमगेले गोडसर समाजाचे पुराय जाणांनी येवन आमकां व्हड रितीन करता म्हणून आमगेलें मना आमगेले सायडा दाखोवन आमी पुरा अरेंजमेंट्स केल्यांची आनी तुमी पुराय येवन आमकां ह्या फंक्शन बारीक गर्द करून दिवका म्हणून आमी निमगून घेता. ಸಕ್ಕಡ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. आमगेले गोकर्ण पर्तकाळी जीवोत्तम मठाचे स्वामी जावन आशिल्ले श्री विद्याधीश स्वाम्याले चातुर्मासो 2024 आमगेले राजधानी जावन आशिल्ले बेंगळुरान जातार आसा. हांगा पुरा नमने तयार जातार आसा चातुर्मासाक. 45 वर्स नंतर स्वाम्यान आमकां हांगा चातुर्मास दिवन गुरू सेवे करचे एक सौभाग्य दिलां. आमगेले सगळेची भारताचे पुराय समाज बांधवांना हांगा येवन
गुरुल की देवाल की आशीर्वाद घेवका म्हणून सांगून सक्कट समाज बांधवांका विनंती करता. हे वेळे एक आमगेले 550 दिसाचे 550 कोटी रामनाम जपाचे एक स्वाम्यान एक आदेश दिलेले आसा. ते खंडितची देव आमगेल सगळेची समाज बांधवाल करेन कोरोसून घेत म्हणून आमकां एक विश्वास आसा. ताजे खातीर आमी ह्या वेळा हे चातुर्मासांतू आमी एक रामायण दर्शन म्हणून सांगून एक आमगेल सगळे कॉम्पाउंडांतू रामायणाची पुरा सिक्वेन्सस काणी गल्ला हांगा सकनान पळका तांगेल चेडवांक हाणू सांज चेडवांक आमगेल रामायणाची काणी सांगून आमगेल रामायणाचे एक तांणी रामाल बग्गे मुखावेल जनरेशनांक कळका मिळेल खातीर उद्देशान आमी एक केलां. सगळेची पुरा जणांना पुरा गांवांना कोण भजन मंडळ की गुरुले भक्ती खातीर येतल्यान की सकनान येवन हांगा स्वाम्याला आशीर्वाद घेवन वचका म्हणून सांगून आमी हांगा द्वारकनाथ भवन कमिटी तर्फेन तुमकां पुरा निमगून घेता. ती तुमकां कसलें एकोमोडेशन जेवो भजन मंडळीक हांगा रावचे विशय जेवो फुड्डा विशय जेवो खंयचेय विशयाक खंयचेय एक फेसिलिटी खातीर जावका जाल्यार आमी हे सकल नंबर आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करात. दय देवन धन्यवाद सकनांक. हे एक चातुर्मासाचे विशेषत कसं म्हळ्यार आमगेले गोकर्ण मठाक 550 वर्स परिपूर्ण जावचे हे एक सुसंदर बारी 550 कोटी श्रीरामनाम जपाचे संकल्प केले. हाजे निमित्त द्वारकानाथ भवनांतू हे एक चातुर्मासा संदर्भारी संपूर्ण रामायणाचे भास दिवत जाल्या एक विशेष अलंकार केल्लो आसा. हे बी तुमी हांगा पळोवीत. हे सर्व कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्ट आमगेले विद्याधिराज तीर्थाना करकंज अधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा. जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा
श्रितजन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा शेषगिरिवासा 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 सर्वेश श्रीशा वासुदेवने व्यापकने वेंकटेशा वासुदेवने व्यापकने वेंकटेशा शेषगिरिवासा सर्वेश श्रीशा शेषगिरिवासा सर्वेश श्रीशा वासुदेवने व्यापकने वेंकटेशा वासुदेवने व्यापकने वेंकटेशा
शेषगिरिवासा येसु जन्मಗಳಾಯ್ತು ಕೇಶವನೇ ತವ ಪಾದ येसु जन्मಗಳಾಯ್ತು ಕೇಶವನೇ ತವ ಪಾದ ಕ್ಲೇಶ ತೋರದೆ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶದೊಳಿಪೈ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮಾಯಾ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಲಿದೆನ್ನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಮಾಯಾ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಲಿದೆನ್ನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಸಾಕೋ 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 ಸರ್ವೇಶ ಶ್ರೀಶ ಕಾಸಿನವನಾನಲ್ಲ शेषगिरिवास सर्वेश श्रीश शेषगिरिवास सर्वेश श्रीश वासुदेवने व्यापकने वेंकटेश वासुदेवने व्यापकने वेंकटेश शेषगिरिवास सृष्टि स्थिति संहार नियमन ज्ञान ध्यान अष्ट कार्यವು ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ನಿನ್ನದು ದೇವ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನದು सृष्टि स्थिति संहार नियमन ध्यान ध्यान अष्ट कार्यವು ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ನಿನ್ನದು ದೇವ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನದು ಎನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿಸಬೇಡ ಶಿಷ್ಟರೊಳಿರಿಸಿ ಜನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಸು ಹರಿಯೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಸು ಹರಿಯೇ शेषगिरिवास सर्वेश श्रीश शेषगिरिवास सर्वेश श्रीश वासुदेवने व्यापकने वेंकटेश वासुदेवने व्यापकने वेंकटेश शेषगिरिवास ಆಡಿಸುವ ಕೂಡಿಸುವ ಬೇಡಿಸುವ ನೀಡಿಸುವ ಕಾಡಿಸುವ ನೀನಿಲ್ಲದಾಡದಿ ಜಗವು ಆಡಿಸುವ ಕೂಡಿಸುವ ಬೇಡಿಸುವ ನೀಡಿಸುವ ಕಾಡಿಸುವ ನೀನಿಲ್ಲದಾಡದಿ ಜಗವು ಕೇಡಿಗನು ನಾನೆಂಬ ನಾಡಾಡಿಗಳ ನುಡಿಯೇ ರೂಢಿಗಧಿಕನೆ ದೂರ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ದುರಿತ ದೂರನೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ನಂಬಿದ ಜನರನ್ನು ಹೊರೆಯದಿರೆ ದೊರೆ ಎಂತ ಪೆಯೋ ಜಗಕ್ಕೆ ಕರಿವರದ ಕಲಿಯುಗದ ದೈವ ಕರಿವರದ ಕಲಿಯುಗದ ದೈವ ಕರಿವರದ ಕಲಿಯುಗದ ದೈವ ವೆಂಕಟ ನನ್ನ ಪರಿಹರಿಸೋ ಭವ ಮೂಲನಾರಾಯಣನೆ ಘನ್ನ शेषगिरिवास सर्वेश श्रीश शेषगिरिवास सर्वेश श्री
वासुदेवने व्यापकने वेङ्कटेश वासुदेवने व्यापकने वेङ्कटेश शेषगिरिवासा शेषगिरिवासा शेषगिरिवासा
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತು 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 ಸರಿ ಇರೋದು ಆಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಗಣಪತಿ ರೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಣಪತಿ ರೋಡ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ರೋಡ್
ಮೂರಪ್ಪ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೌದಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದೇ ನಮ್ದೇ ಪತ್ರಕಾರಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಜೈ
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಪಕ್ಕನೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಗಳಿ ಶೂಲೆಲ್ಲ ಜಲ ಜಲ गुरु महाराज श्री संस्थान गोकर्ण मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधिराज स्वामी गुरु महाराज की, श्री द्वारकानाथ स्वामी गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण मठाधीश की। गुरु महाराज गुरु महाराज श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम ಸರಿ ಇದೆ ಬಿಡ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
पर्तगाळिमठाधीशं रामविठ्ठलपूजकं विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज सकळान पैसा येती श्रीयतिवर्याने स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन न भूतो भविष्य ಖಂಡಿತ ಜಲರಿ 1979 ಅಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಬೆಂಗಳೂರ ಸಂಪನ್ನ ಜಲलो ताजी नंतर 45 वर्ष नंतर श्रीमद विद्याधीश स्वामीन आमकां बेंगलोर पेटेचेंक अनुग्रह कोरनो कृपी कोरनो एक चातुर्मास करचे सदवकाश दिला देवालो गुरुलो आम्ही पूरे जन आशीर्वाद घेवका तेंगेल कृप घेवका म्हळ्यार दृश्टीरी आजी स्वामी हांगा कुमटादकुनो कुमटा मोक्कामादकुन हांगा आयिल्ले आसती आयचे एक सानो हे सभा कार्यक्रम आतां प्रारंभ करता ती
आता सुरेखांव सभेन तो येवका म्हणून विनंती करता ಕೆಲವು गण्य व्यक्तींका सन्मान्य दयानंद पै मामो आमगेले चातुर्मास कमिटीचे हॉनररी प्रेसिडेंटो श्रीमद अमरनाथ कामतो हांगा चातुर्मास कमिटी अध्यक्षो श्रीमद आर कामत आमगेले सेंट्रल कमिटीचे वाइस प्रेसिडेंट श्रीमद उपेंद्र नायक मामो आमगेलो GSB समाजाचो इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट उपेंद्र मामान वैरेवका तशीच वेंकटेश प्रभ मामो आमगेलो GSB समाजाचो सन्मान्य अध्यक्ष उपन मामान आनी वेंकटेश मामान आर कामतो सेंट्रल कमिटीचे तांणी वाइस प्रेसिडेंट हुबळी दखून आयले ती तांकां पुराक गौरवपूर्ण चप्पाळ दिवन तांकां स्वागत करको म्हणून सविनय प्रार्थने आता सुरेख आमगेल वैदिक वेदघोष जाता वेदघोषा नंतर परमपूज्य गुरुवर्य रामांक माळ घालता ती तेन्ना सक्कड जनांना ओटान राबका अतने स्वाम्यान माळ घालताना आमगेल वैदिकांक निवेदन करता वेदघोष कोरका म्हणून भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवां सस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನೋಡಿ आचार्य देवो भव म्हणटा ती तें उद्घोषणी आमगेल्या भारतांत आचरणेन करून दाखयला आमी तशीच जगत्याक गुरुल महत्व गुरुल विशय सांगिल्लो देश भारताची आज आमगेले परमपूज्य गुरुवरी आयले ती तें आमकां भारी खुशी विशय ह्या संदर्भार तुमकां पुराय स्वागत करता म्हणून हांव श्रीमद अण्णप कामत आमगेले द्वारकनाथ कमिटीचे तो एक नमुने पिल्लर एंड थ्रिलर तो आमगेले सेक्रेटरी अण्णप कामत म्हाका हांव निवेदन करता स्वागत करूं जय जय राम उठन राबात श्री राम जय राम जय जय राम 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 त्यांगो तसं
मठाचे आराध्य देव श्रीराम वीरविठ्ठलाक पांयपोवणो गुरुवर्यांक चरणांक वंदन कोरनो आयचे कार्यक्रम प्रारंभ करतात. आता स्वागत श्री अण्णप कामत माम. श्री रामदेव वीरविठ्ठल आमगेल मठा आराध्य देव देवाल चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु. परमपूज्य विद्याधिराज स्वाम्याले बृंदावनाक उडगास कोरनु नमस्कार कोरनु. आजी आमगेले चातुर्मासा खातीर सगळे बेंगलोराक एक व्हड संभ्रम दिलेले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याले चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु. आयचे बेंगलोर चातुर्मासाचे स्वाम्यान पुरप्रवेश गेलेले दिवसाची आजी मेळलेले सर्व जनाक स्वाम्याल आशीर्वाद देवाल कृप जावका म्हणून निमगून घेवन आयचे आपण स्वाम्याल आपण घेवन आयचे स्वागत भाषण करतास. 45 वर्ष नंतर एक चातुर्मास म्हळ्यार बेंगलोर शहराक एक व्हड संभ्रम विद्याधिराज स्वाम्यान मस्तपटी एक संकल्प घेतलाय जाल्यार कारणांतर जावन तांकां हांगा येवन आमके एक चातुर्मास सेव करता जाल्यार आमगे भागी मेळ्ळी म्हणून सांगूक हांव सांगपाक इच्छितास. जाल्यार व्हड स्वाम्यान दिल्लेलें वाक्य परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्यान तांगेले पिटेर येयले 4 वर्स भितर आमकां दिलेल्याक बेंगलोर जनते सगळेची आमी स्वाम्याक शरण येवन आमी तांकां विनम्रतेन आमी नमस्कार करता आसाची. एक चातुर्मास म्हळ्यार कितले व्हड एक संभ्रम म्हणूक तुमी आज आमगेले ओटो आयिल्ल्याक तुमकां कळटा. फर्स्ट डे कशी आमी असले स्वागत स्वाम्याक दिवका म्हणून आमी लेखील तशीची पळय एक वरुण रेवान समेत येवची पावस 2 घंटे फुडें बेंगलोरांत समज जोर जावन रकवलेलो पावस आमी समेत हांगा देवालय स्वाम्याले चरणारविंदा 4 घंट्याक विशेष एक प्रार्थना दवरली की सगळेची जनते हांगाचे बेंगलोर समाजाच्यान जबाबदारी घेतल्या. ही हें कसले जाल्यार आनी स्वाम्यान राबची तसल्या इतले दिसूय देवान स्वाम्यालेच अनुग्रहान रक्षण करका म्हूण निमगिलेल्याक वरुणदेवान समेत खरप दिवन आमकां सगळेची ह्या प्रोसेशनाक कांय बाद दिनी मनशाक म्हाका भारी खूश जाली. स्वाम्यान जाल्यार आमकां अनेक हे वर्स चातुर्मास दिलेल्याक आमी अनेक खूश पावताचे कसले म्हळ्यार येवचे वर्स 550 कोटी आमगेल्या गोकर्ण मठ संस्थानाक येवचे वर्स 550 वर्स जातास. 550 वर्स जाताक 550 दिसांत 550 कोटी रामनाम तारक जप स्वाम्यान आमकां एक उपदेश दिल्लो. स्वाम्यान मार्गदर्शनारी आतां सादारण 108 दौरन 115 सेंटर आताय सब सेंटर आनीकय चड आसा. इतले सेंटरांत आतां रामनाम जप जातास. हाजी मिती आमकां स्वाम्यान एक व्हड आशिर्वाद दिलो. इते म्हळ्यार स्वाम्याले वीरविठ्ठल रामदेव आमगेलो ओट आसा स्वामी आमगेलो ओट आसाची तांणी आसची देदोसो आमी पूर्ण जनान येवन स्वाम्याले मुखांतर स्वाम्याले उपस्थितीरी एक रामनाम म्हणटा तसले एक योग आमकां ह्या पटी विद्याधीश स्वाम्यान दिले जाल्ले. आमकां हें मात्र न्हय आज आमकां हे आनी येवचे तसले एक 100 दिवस म्हूण आमी स्वाम्याक एक विनंती दिल्या जाल्यार स्वाम्यान एक कृप दिवका आमकां आमगेले ओट रबोन रामनाम तारक नाम जप आमी स्वाम्याल ओटूची स्वाम्याल उपस्थिती म्हणटा तसले भाग्य आमकां दिवका म्हूण सांगून आज स्वाम्याक आमी सर्व जाण मेळून एक आश्वासन दिवचें पळयता. स्वामी आमी खंयचेय दीस जाल्यार स्वाम्यान येतना कशी खूश आशिल्ली की ताजी भायर सरतना डब्बल खुशी स्वाम्याक जावका म्हळ्यार खातीर स्वाम्याक दिवचे आमी एक व्हड एक काणीक म्हणचे म्हळ्यार आमी जप करून दिवचे. हें स्वाम्यान आमकां एक करून दिलेल्याक आमी पुराय जाण आश्वासन दिताची म्हूण सांगून सर्व जाणांक स्वागत करून म्हगेले 2 उतर हांव कंप्लीट करता आसा.
श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। आता परमपूज्य गुरुवर्यांक पादपूजे श्रीमत अमरनाथ कामत मामानी रवींद्र शानभोग हांणी स्वाम्यांक पादपूज करता म्हणून निवेदन करता। अण्णा मामान सांगले म्हणजे 3 घंटारी मस्त पावस आशिल्लो तेन्ना वरुणाले कृप आसल्यारी आत्तां आमकां गुरुल कृप आसा तशें हांव न्हू आमकां कसलें भंय ना। मुंदे गुरी हिंदे गुरु म्हणून म्हणटा ती तशें हांव गुरू नासल्यारी आमगेलें जीवन सार्थक म्हूण म्हणलां। कबीरदास म्हणटा गुरू आनी गोविंदू दोग जणांनी उठ्ठायल्यारी हांव सुरेख गुरूक पांय पडटा इत्या म्हळ्यारी तो गुरू म्हूण सांगिल्लें देव म्हूण सांगून दिलेलें गुरू ना तशें हांव सुरेख गुरूक हांव पांय पडटा म्हूण कबीर म्हणटा। ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಾಮನವಮಿ ದಪ್ಪನು ಆಂಗ ರಾಮ್ ನಾಮ ಜಪ ಜಪ್ತಸ सकळ जना बतस गुरुवार सगळो दीस उरलेले संजीवाळ आणि एकादशी दीस आयतारा आता स्वामीले पादार्पण जाला आणि सदय आम्ही येवन राम नाम जप 55 कोटी आमगेले हे हाका आमकां एक गुरू दिले स्वामीन 55 कोटी जावपाक जाल्यार चड जनान चड वेळा सांगता तशें हांव फायदो कोणूची पूर्वजनांनी येवन हे रामनाम जपांत भागवयसूक आमकां एक अभूतपूर्व अवकाश आमगेल्या जिवमानांत रामाले सेव करचे रामाले मंत्र सांगचे राम तारक मंत्र सांगल्यार आमगेलें जीवन आशिल्लें उज्जीवन जाता। गुरुल केन्नाय आमगेलें वचन गुरुलें प्रवचन आमगेलें आमी अक्षत म्हणचे स्वाम्याले फलमंत्र अक्षत म्हणचे तशी स्वाम्यान दिलेले प्रत्येक चड मोल चड विशय त्या खातीर पुरंदरदासान सांगलां गुरुविना गुलाम नागवत नका दोरयदण्णा मुकुती म्हूण सांगून सद्गुरूल कृप आसल्यार कसलेंय जिवनांत करूंक जाता म्हूण म्हणटा ती। आमकां एक व्हड अवकाश बेंगलोर समाजाच्यांक तिरुपती यात्रेंत स्वाम्यान सांगलें बेंगलोरांत चातुर्मास ह्या वेळाच्यो क्रोधी नाम संवत्सराच्यो म्हूण सांगून आमकां भारी खूश जाली। सुमार दीस तकून तयार जाता आस तुमी पळयता आसा ती एक नमने कशी द्वारकनाथ भवन जाल्ला म्हूण सांग गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज स्वामी आमगेले समाज कमिटी चातुर्मास समिती गौरव समर्पण जाता आसा। वेंकटेश प्रभ मामो GSP समाजाचो अध्यक्ष गौरव समर्पण जाल्ले चातुर्मास समितीचे बेंगलोर चातुर्मास समितीचे गौरव अध्यक्ष आशिल्ले श्रीमंत दयानंद पैमाम आमगेले समाजाचे व्हड एक मनुष्य तांणी उलोवका म्हणून हांव निवेदन करता। पादपूजल नंतर श्रीमंत दयानंद पैमामो 1-2 उत्तर उलयता ती।
पायी सकाळी 9:15 9:30 इकरतारे रामनाम जप चोलचार आसा सकाळींची निर्मल विसर्जनाक येवन हांगा तान्नी पिवन हांगा रामनाम कोरून कडेरे ಸ್ವಲ್ಪ वेळ भजन जावन पूज जावन वापस केन्ना केन्ना रामनाम आसा हांगाचे रामनाम सांगून वचका म्हणून विनंती. खंयचे हे समयांत व्यत्यास आसल्यार सांगता ती तशीच आमगेले ग्रूप आसा वॉट्सअप ग्रुपार तांतूय घालता ती. भायर काउंटर आसा मे हेल्प यू थंय निमगो येत तुमी. अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः. आता श्रीमद दयानंद पै मामो दोन तरुल्ला कमंडी म्हणून घेत. बेंगलोर चातुर्मास समितीचे गौरवाध्यक्ष श्रीमद दयानंद पै माम. इकडे ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಹಲೋ ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ गोकर्ण पत्रकाली जीवोत्तम मठाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाला प्रार्थना करता. आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधिराज स्वाम्याले स्मरण करता. तशी तसे आज हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले दराक परम पूजनीय गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधीश स्वाम्याक चरणाक साष्टांग प्रणाम करता. त्यामाने हांगा जी मस्जिदान आयिल्ले आसा आमगेले समाजाच्या परगांवून आयिल्ले आसाची आमगेले गोकर्ण मठाचे व्हड स्थानाचे शिष्यवृंद आयिल्ले आसाची आनी हांगाचे समाज बांधव आयिल्ले आसा. तुमगे पुराय जनाल तर्फेन आमगेले विद्याधीश स्वाम्याक भव्य स्वागत सांगूंक म्हाका भारी खुशी येता आसा. आज कितली खुशी येता म्हळ्यार आतां अण्णपूर सांगला म्हणजे आज सुरय दिवस स्वाम्यान पूर्वप्रवेश जावचे दिवस त्या दिवसूची ह्या नमने आमी उट्ट जावन हांगा स्वागत अमोघ जावन जाल्या रितीरी स्वागत दिलां. स्वाम्याक भारी खुशी विशय तांत कळटा. आतां हांगा स्वाम्याले चातुर्मास कितले रितीर एक सक्सेस जाता म्हळ्यार एक इंडिकेशन आजी मेळ्ळां आमकां पुराय जाणांक. खंडिताची सांगल्या म्हणकेची खंय स्वामी चातुर्मास करता की खंय स्वाम्याले चरणस्पर्श जाता की थंय त्या गांवांक बरेपण जाता. त्या गांव जनांक तांगेले कुटुंबाक बरेपण जाता म्हणून आमी सांदोवन आयकल्ले विशय. तशें म्हणून आज स्वामी हांगा आयल्याची हांगेले चरणस्पर्श जाला. तांकां स्वागत केलां आमी ह्या गांवांक बेंगलूर गांवांक आनी बेंगलूर गांवाचे सर्व जनाले कुटुंबाक खंडिताची स्वाम्याला आशिर्वाद आसता. आमकां चांग बरेपण जाता म्हणलें धैर्य आसा. इता म्हळ्यार आतां आयकतना भारी आश्चर्य जाता. 1979 इस्वीन तूं हांगा चातुर्मास जाल्लें ताजे नंतर 45 वर्स जालें. 45 वर्सां तूं चातुर्मास हांगा जायना म्हणटना भारी एक मस्त वर्स न्हू पुराय जाण हांगा बेजार आशिल्लें इतल्या हांगा एक चातुर्मास जावचें न्हय म्हणून. तांतू म्हाका दिशिल्लें काय म्हळ्यार स्वाम्याक आमगेले व्हड स्वाम्याक चिके भंय आशिल्लें. बेंगलूर गांव भारी व्हड गांव राजधानी म्हणटना हांगा आनी वायड स्प्रेड गांव बदल गांव म्हणजे सान रितीन हांगा एकडे दोन एकडे वच्चाकची घंटे 1.5 घंटे जाता. एक घंटे दोन आनी एक घंटा वच्चाक म्हणटना तसले कडेन आमी हांगा एक चातुर्मास करून हांगा जनाल सहकार नासल्यार भारी कश्टा विशय म्हूण तांकां मना भंय आशिल्लें. केन्नाय सांगताले तांणी इतल्या व्हड गांवांत तूं कशें करूं जाता म्हणून. कडेन तांणी एक हांगा जायता म्हणून सांगलें आमकां भारी खूश जालें. ताका कसलीय कारणां तर तें जावचें जाय न्ही. जाल्यार एक खूश म्हळ्यार आमगेले विद्याधीश स्वाम्यान तांगेलें उत्तर खंडीत खरें केल्लें. तांणी फस्ट आतां 4 वर्स भितर हांगा बेंगलूर गांवांत तूं तांणी धैर्य हांगा करया म्हूण सांगलें. आतां म्हाका धैर्य आसा आनी मुखार सरून आनी 40-50 वर्स वेट करता म्हणना आनी एवरी 10 वर्साक हांगा एक चातुर्मास जाता म्हणलें खंडीत धैर्य आसा.
स्वाम्याक मनात अतकळना हांगा जन सांज सुमार जन न्हय हाज्याक म्हळ्यार कसलें काम कश्टाचें काम कसं दिल्यार रेस्पॉन्स दिल्यार चंद रितीन निभायताची म्हळ्यार स्वाम्याक हाजें धैर्य आयला येता म्हणल्यार हांव आनी हांवें आतां मागचे स्वाम्याक आनी केन्नाय तुमी कॅलेंडर फिक्स करतना आमकां आतां 5 वर्स भितर म्हणून सांगना इता म्हळ्यार 5 वर्स मस्त कडेन आस पडटाची म्हणून तांगेलो आश आमी निराश करूं साधना जाल्यार ते आमकां केटलीच एक 10 वर्सां एक बिनी चातुर्मास दिल्यार रे भारी एक खुशी म्हणून सांगता त्या मने चातुर्मास मात नाही हांगा ते वसंत आनी 2-3 म्हयन्याचे 15 दिवसाचे 1 म्हयन्याचे कॅम्प आसता त्या दिसा सांगचें दिसा आमी मस्त स्वार्थी न्हय स्वामी आमी आमकां एका वर्साक 1-2 कॅम्प दिल्यार आमकां खुशी आसता तेन्ना 10 वर्सां एक एन्क्वायरी म्हणटा हेच आनी कितें सांगली इतना स्वाम्यान हांगा येयले तितले हांगा जनां अभिवृद्धी जाता हांवच एक ताका निदर्शन सांगता इता म्हळ्यार स्वाम्या वयर नमून स्वाम्या वयर नमून स्वाम्याक सेव केल्यार मठाक सेव केल्यार आमकां मिळचे त्या देवाले कृपे आनी देवाल मिळचे आमकां मिळचे आशिर्वाद तें सांगूं जायना त्या मेळटा म्हणटना आमगे पुराय जनाले मनवी खंडीत स्वामी मनात दवरता म्हण लागता आतां हांवें चातुर्मासा विशय स्वाम्या लप्पण घेवन एक 2-3 मिनटां विशय चातुर्मासा विशय स्वामी उलयता इता म्हळ्यार भारी प्रत्येक लायक चातुर्मास म्हणले कुठले लेखची कथा म्हळ्यार 4 म्हयने स्वाम्यान हांगा राबून हांगा न्हय प्रति चातुर्मासा विशय 4 म्हयने एक राबून पूजा देवाल देवाल कार्यक्रम सांस्कृतिक ते केल्यार ताका चातुर्मास म्हणून लागता ती राम चिक्के इलॅबरेट सांगता येता म्हळ्यार जनाक मातशें नगोत ना पुराय चातुर्मास म्हळ्यार 4 म्हयने स्वामी पुजानी हवन पुरो जाता म्हणून म्हणजे चातुर्मास कशी आयिल्लें कशें अनुष्ठान आयिल्लें म्हळ्यार एक हांव जनाल इन्फॉर्मेशन सांगता आनी तुमकां रिप्रेझेंट आसा म्हण लागता इता म्हळ्यार फुडलीं काळांत कांय 100 वर्सां फुडें तेन्ना कार नाशिल्लें बस नाशिल्लें खंयचें गाडी नाशिल्ली त्या टायमार चातुर्मास म्हणजे एक स्वाम्याले एक नियम कसो म्हळ्यार खंयचेय स्वामी जावो नवे ऋषीवरी जावो नवे मठाधिपती जावो तांणी एक एकडे राबून मत्स्य काळ म्हणून एक संप्रदाय आसा तांणी भोंवता वचूंका तांगेले मेन कसो म्हळ्यार धर्मप्रचारक ते धर्मप्रचार करतना गांवां वचूंका तांणी चड राबून आमी ताका 2 कारण आसा एक कसो म्हळ्यार स्वाम्यान एकडे राबली म्हणून जाल्यार स्वाम्याक जाग्या वयरी मोग येता त्या मने ते गांवचे जना वयर मोग येता ते येवचे नज्जे म्हणून एक नियम आमगेले फुडोवन येयले नियम ते ताजे खातीर स्वाम्यान भोंवता वचूंका एक राबल्यार एक 6 दिवस राबुका आनी कॅम्पा वचूंका म्हणून तेन्ना कसो पावसा दिनू तें साधन आशिल्लें वचाक फुडें इता म्हळ्यार एकडे 2 आनी एकडें वचाक वेहिकल ना आनी पावसा दिवस मुवचाचें जायना म्हणटा ताजे खातीर कसो म्हळ्यार वर्सांत पावसाच्या टायमार 4 म्हयने स्वाम्यान आमगेले स्वामान न्हय प्रत्येक अशें सगळे भारत देशान अशे पुराय संन्यासी स्वामी मठाधिपती पुराय जाणांक लागचे विशय तांणी भोंवता तुका पावसाळी 4 म्हयने एकडे राबून चातुर्मास करता म्हणून चातुर्मास म्हळ्यार 4 म्हयने आतां थंय मास म्हणून आसा 4 मास म्हळ्यार 1 मास म्हळ्यार 15 दिवस ते 4 मास म्हळ्यार 2 म्हयने त्यानं म्हणजे आसा म्हळ्यार आनी कशें कसो म्हळ्यार पावसाळी तूं रोडार फुडली काळार सांगता हांव 50 वर्सां 100 वर्सां फुडलें तेन्ना म्हळ्यार रोड गाद्दो आशिल्लो आतां म्हळ्यार टामार कॉन्क्रीट रोड नाशिल्लो त्या वेळार क्रिमी कीट जंतू गांयडोळू हें पुराय पावसाच्या टायमार वयर येता नेलार दोन ते वयर येतना स्वाम्यान पुराय चमकून गेल्यार तांकां तें हें जाता नाश जाता खंयचे जे जंतू क्रिमी कीट ते प्राणी हत्या केले म्हणजे जाता म्हण ताजे खातीर स्वाम्याक 3 वर्साक 4 म्हयने एकडे राबुका तांणी मूज जावतना जे पावसाच्या टायमार म्हळ्यार एक संप्रदाय त्या रितीन जाल्लें ते 4 म्हयने राबचे कडेन चातुर्मास म्हणटले म्हणटना आनी कसो म्हळ्यार तुम पुराय जाणां गोत आसा सगळेंच आमगेलें जगत्याची पंचभूत त्या निर्मित जाल्लें नल जल मागीर अग्नी वायू अग्नी आनी आकाश म्हळ्यार स्पेस हे 5 हाजी जाल्लें म्हणटात हातूंत कसो म्हणटा तूं नेलो म्हळ्यार भारी इम्पॉर्टंट हे 5 पंचभूत नेलो म्हळ्यार भारी आहे नेलो म्हळ्यार अर्थ म्हळ्यार भूमी म्हणटाचे संस्कृतांत रतिका म्हणटाची नेलाक
त्या मृतिका चातुर्मासा टायमारी अनेक उडगाचा उरकामध्ये आज आधी आमगे संस्था नामान नाही कैवल्य मठ स्वामी संस्थान नाही काशी मठ स्वामी प्रत्येक भारत देशातून प्रत्येक मठाधिपत्या या व्यासमुनिक पूजकोर तांगेल देवजाव म्हणा ज्याने संप्रदाय त्या व्यास मुनी पूज करून त्यानंतर चातुर्मास व्रत स्वीकार करून चातुर्मास करतात म्हणताना अनेक म्हणजे भुई किती इम्पॉर्टंट म्हणाली भुईची निमित्त आम्ही सगळे जीवन जातात आमगे खाणं जेवण तांदूळ गहू तरकारी फ्रुट्स प्रत्येक भुईची भुई भारी प्राधान्य त्याने संस्कृताने भुईका मृतिका म्हणताची त्या प्रत्येक चातुर्मास स्वाम्यानं पुऱ्या स्वाम्यानं आमगे मोठा स्वामी मान नाही सगळे भारत देशात पुऱ्या स्वाम्यानं त्यांनी मृतिका आवाहन करताचे त्या मृतिकमध्ये माती एक बिंब करून त्या बिंबक पूज केल्याने मृतिका त्यांनी आता स्वामी पर चातुर्मास व्रत स्वीकार करताना त्या मृतिका आवाहन करून मृतिका पूज जाता त्याची कडेचे चातुर्मास जाल्ले कुठले स्वामी त्या मृतिका विसर्जन म्हणून करताचे खंय खंय लागली बांय की न्हंय की कदाच की थंय वचून त्या मृतिका विसर्जन करताचे त्या चातुर्मास जाल्लो म्हणून अर्थ जाता त्या तेच म्हणारी मृतिका विसर्जन जाताची स्वाम्याला चातुर्मास तेच ब्रेक जाता सिमोल्लंघन करताचे देव 4 महिन्याकडे असता जाली स्वामी 2 महिन्यानंतर त्या 4 मास म्हणताचे ते पण दिवसाचे ते 2 महिने झाले पुढे स्वाम्यान मागिरी अंग लागला की प्लेता वच्चे त्या लेख म्हणजे सकाळ गेल्या रात्री वापरताना देवा असे स्थानात येऊ का म्हणजे नियम पुरा आता 2 महिने तरी स्वामी चातुर्मास जाऊन मागिरी बाहेर लागला की गावापर्यंत वच्चे नाही या चातुर्मासचा विषय त्यामुळे पुराजन चातुर्मास म्हणतात या विषयातून पुराजन तुळका म्हणावं सांगितलंय आता आम्ही सगळे समाजाक स्वाम्यांना व्हडले भागी दिला हे भागी दिलेलं आहे आम्ही प्रत्येकाला लागता आज 2 महिने स्वाम्याला 2 महिने वास्तव्य सांगा आता अन्नपूर्णा स्वाम्यात मनव करताची सबसिडी चेड एक्सटेंड करू का म्हणून इथं म्हणता ताजी चुकत की सात चुकत की त्यांची पण सांगतात सर्वच चांगल्यात म्हणताची स्वामी ओढ मन करून स्वामी मनात लेखू प्रजा बेंगलुरूचे निजाम स्वार्थीची म्हणून लेक्चर हांव पुन्हा पप्पा सांगता सांग इथं म्हणजे आमकां एक स्वाम्यावर मस्त नमुन्याचे एक अभिमान आसा मस्त नमुन्याचे एक प्रीती आसा हांगा जनालाजेन कलता म्हणटा हे चातुर्मास चांगली रितीन आमी उठून हे ऐक्यमतारी इम्पॉर्टंट ऐक्यमत आनी एक हॉस्पिटॅलिटी हांगा आयिल्ले आतिथ्य भारी चंद्रची कोरका जनान देव सांगा हांगा बेंगलूर चातुर्मासाचे उडगास परगांवांत आयले जनाक त्या नमुन्याचे आतिथ्य आमी दिवका तांकां म्हणून हांव तुमगेलें मन करता आनी तशेंच स्वामी कितले कुशीरी आमी त्या चातुर्मासांक करता की तितले कुशीर आमकां मुखार सोडून मस्त कॅम्प मेळचे पुरो चातुर्मास मेळचे पुरो सांगून हांव वापस पुनरपी तुमगेले पुराय तर्फी स्वाम्याक वापस भव्य स्वागत सांगून मुगेले 2 उतर उलयता राबयता ಸಾವಿರದ 1957 ಅಂದು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾಂಗ ಸಂಪನ್ನ ಜಲಲಸ ತದನಂತರ 79 ಅಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಅತ್ತ ಆಮಗೆಲೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾಂಗ ಸಂಪನ್ನ ಜಲಲಸ ಬರ್ದಕನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ತಾರೀಖ ಅತ್ತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯ ಆಮका ಆಶೀರ್ವಚನ दिवका म्हणून आम निमंत्रण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं
श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आजी आमकां निज जावन अनुभव जाता आसा की 45 वर्षानंतर संतोष कशी अभिव्यक्त करता म्हणून घेवन बेंगलोरकारांनी दाखवून दिल्लो आसा। आमी दोळ भोर घेवन पळयले हे आमगेले मुंबई कांय न्हय, किंतु येताना आमकां मुंबयचे लोकल ट्रेनाचे एक अनुभव आयलो की लोकल जनसागर तितला आसा। म्हळ्यार विपरीत अर्थ घ्या नाकाची, आमी सांगचे अर्थ कशें की म्हळ्यार त्या रितीन जन हांगा उत्स्फूर्त जावन स्वामी 45 वर्षां नंतर हांगा चातुर्मास अनुग्रह केले। ते एक पुरप्रवेशा दिवसाकची स्वाम्याक आमी बरे रितीर स्वागत करका, प्रोसेशन करका। पावसाळी दिवस पेपरांत खंय पळयल्यार हांगा पावसू, थंय डॅम भरले, आनी कडेन आनी कसकी जाले, मस्तीतले जाले। किंतु फायच्या दिवसा पेपरांतू आमगेले हे शाखा मठाचे सर्व ही GSB समाजान स्वामेल प्रोसेशन केलें म्हणलें एक आयकुचें त्या पेपरांत मेळटा। तसले एक भव्य दिव्य स्वागत तुमी केले बद्दल प्रथम जावन आमी ताजे बद्दल संतोष व्यक्त करताची। दुसरेचे कसन की म्हळ्यार एक संतोष आसा की प्रिय गुरुवर्य स्वामेल एक संकल्प आशिल्लो, ते न्हयशीची बेंगलोर समाजाचे जनांनी स्वामेल एक प्रस्ताव दवरिले की स्वाम्यान एक चातुर्मास करका। त्या न्हयशीची आमकां गोत आसा 2019 तेन्ना बेंगलोर जावची तशी आशिल्ले, किंतु ताबडतोब ते कडेन बद्रीक चातुर्मास जाले। 2018 हुबळींत जाले, 2017 पर्तगाळी, 2019 बेंगलोर करका 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 40 वर्साचे म्हणून आयिल्ले। सो स्वाम्यान आलोचन करता म्हणटना खंयची एक अचानक एक हाजेन स्वाम्यान ते बद्री करचे स्वाम्यान निश्चय केले। सो ते बद्रीनाथांत जाले। कडेन 2020 कोविड आयले, 21 कोविड आयले, तेन्ना कडेन प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले वृंदावनस्थ जाले। कडेन 22 आमी एक शब्द दिल्ले, प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान शब्द दिल्ले, त्या निमित्तान कुमटांतू चातुर्मास करका पळय। 2023 आमगेले पनवेल शांतिकुंज सेवाश्रमाचे ताजे एक सिल्वर जुबली एक ते 25 वर्साचे उडगासाक थंय आमी चातुर्मास दिवकाची पळय। आनी कडेन आमकां 2024 आमकां एक हांगा अवकाश मेळ्ळे। सो त्या निमित्तान 45 वर्सां नंतर आमकां हांगा एक चातुर्मास दिवतसले एक अवकाश मेळ्ळा। किंतु ताजे मागची मस्तीतलें कारण आसा, ते बशी दिवसाक चातुर्मास स्विकारा दिवस आमी सांगताची। आमी तिरुपती आसतना वयके सांगले की हाजे विशय आमी बशी दिवस सांगता म्हणून, किंतु आयची दिवसाक इतलें आमी सांगेत की एक चातुर्मास करतना मस्तीतले विचार उरता। हे एक चातुर्मासाचे संकल्प आमगेले गुरुवर्य स्वामेल आशिल्ले, तांणी करका म्हणून तांगेले मनांत वयके आशिल्ले, किंतु समय मात्र ते निश्चय जाता नाशिल्ले हे वर्स करका की मुखाल वर्स करका की इत्यादीक म्हणून। तन मध्ये एक अधिक मास आयिल्लो आमगेले कान 2018 एक अधिक मास आयिल्ले, आनी अधिक मासांतू 15 दिवस आमगेले हांगा वास्तव्य आशिल्ले। ते वास्तव्याचे संदर्भारी आमी बेंगलोरांतल्यान परतून आमी भटकळ वचचे आशिल्ले। आमी बेंगलोरतल्यान भटकळ 15 दिवसाचे थंय दिल्ले, 15 दिवस हांगा दिल्ले। सो ज्येष्ठ मास तेन्ना अधिक आयिल्ले, तेन्ना आमी हांगतल्यान निर्गमन जाताना आमगेले प्रवचनांतू आमगेले आशिर्वचनांतू आमी एक सांगिल्ले की केन्नाही एक होड कशें तरी एक ऑर्डर करचे आसले, एक वस्त्राचे लॉट एक होड टेक्सटायल इंडस्ट्रीतल्यान बरे होड तांगे कडच्यान ऑर्डर घेवका जाल्यार एक सॅम्पल चेक करताची म्हणून सांगताची। ते एक सॅम्पल पळयले नंतर कडे होड ऑर्डर करताची म्हणून आमी सांगिल्ले। तेन्नाच आमी 2018 तुमी 2019 कितें तरी चातुर्मासाचे
तुम्ही त्यांना प्रस्ताव दवरिले. 18 आमगेले अधिक मास आणि 19 तुम्ही चातुर्मासाचा प्रस्ताव केला. म्हणजे 40 वर्ष जाता आमळे किती. त्यांना आम्ही प्रवचनान सांगितले की अधिक मासांतू हांग बेंगलोर कार्यालय कसन त्यांनी सेव केले ताजे एक सॅम्पल ताजे एक रुची आम्ही पळयल्लो आसा. खाली गुरुवर्य स्वाम्यान आज्ञा करची मात्र बाकी आसा म्हणून आम्ही त्यांनी सांगितले. किंतु त्यांनी सांगितलं कसन आसा तांगेले एक शब्द तांगेले एक वाक्य आज तांगेले शिष्य हे परिपूर्ण करता आसा म्हणले एक संतोषू आमकां आसा. त्या नेशीची आयच्या दिवसाक गुरुवाराकची आम्ही हांग प्रवेश केल्लो आसा. खंयची स्वाम्यान संकल्प केले तसल ते गुरुवारा दिवसाची गुरुल संकल्प परिपूर्ण करता असेल एक अवकाश मेळे. त्या न्हयशीची आयचे नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा सांजेर नंतर आरंभ जाले. उदयाक पूर्वा भाद्रपदा आशिल्ले. किंतु आता संध्याकालीन समयाचे नंतर 4-4:30 नंतर उत्तरा भाद्रपदा लागले. आता सांगली वरुणान कृप केले म्हणून घेऊन कितें केले की म्हळ्यार उत्तर म्हळ्यार मुक्कावील दिवसांत मंगल जाव का म्हळ्यार कितें री ताणें वरुणान केन्नाही तुमकां अडचण केलें ना. त्या न्हयशीची चातुर्मासांतू स्वामेल उपस्थितींतू त्या न्हयशीची चातुर्मास जल नंतर आमगेले बेंगलोरचे सर्वही आमगेले समाजाचे सर्वही जनांक तांगेले उत्तराक म्हळ्यार भविष्यत जीवनांतू मंगल जावक आसल तसल सूचना आईच्या पुरप्रवेशाक समजावन घेवन त्याची नक्षत्र आयिल्लें आसा. उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र आयच्या दिवसाक आयिल्लें आसा. त्या न्हयशीची मीन राशीचो अधिपती गुरु आणि आयच्या दिवसाक गुरुवार अर्थात 2 गुरुले समागम आयची तारीखाक प्राप्त जाल्लो आसा. त्या न्हयशीची आमकां अत्यंत इष्ट जावन घेवन आशिल्ली तसले संख्या 7 नंबर. आज 25 तारीख 2 + 5 केल्यारी 7 मेळता. सो असले अनेक विचार गेलतना बेंगलोराक ಒಂದು ವರ್ಷ चातुर्मास योग्य दिसता. त्यानेशीच्यात दयानंद पै हांणी तांगेल्या वक्तव्यान सांगले तांणी स्वार्थी म्हणून सांगता आसा. एक्चुली स्वार्थी न्हय तांगेल्या नांवान तुची दया म्हणून आसा. स्वाम्यान दय कर का आणि आमकां अनुग्रह कर का म्हणलें केन्नाही येता तेन्ना मात्र तो आनंद जाता. त्या निमित्तान ताणें तागेले हर्ष ताणें व्यक्त केले. त्या नेशीची धैर्याचे विशय सांगले की स्वाम्याक एक धैर्य जावक आशिल्लें की बेंगलोरचे समाज चातुर्मासाचे एक जबाबदारी दिल्ली म्हळ्यार हांगाचे जन हांगाचे समाज स्वामेल ते संकल्पाक समजावन घेवची स्वाम्याक संतुष्टीत करता आसले एक अवकाश आमकांही अनुग्रह करका म्हणून तांणी हें केलें. ताजें एक धैर्य जावका म्हणून सांगलें. आमकां धैर्य अधिक मासांतू आशिल्लें. त्यातकून आमगेले प्रवचनान सांगिल्लें आमी सॅम्पल पळोवन जालें किंतु तेन्ना अधिकार म्हालगड स्वामेल आशिल्ले. त्यातकून स्वाम्यान आज्ञा केलें ना जाल्यार आमी कांय करचें जायना. त्यातकून तेन्ना खंयची कारणांतरान बद्री चातुर्मास जाले नंतर 2-3 चातुर्मास करचें जालें ना जाल्यार ताजे मध्येची बेंगलोर चातुर्मास घडता आशिल्ले. आत्तां आमकां एक धैर्य कसन आसा की म्हळ्यार दयानंद पैक फाल्यां हांगा मस्तींतले सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा तांतू चातुर्मास विशया बद्दल प्रवचन कर काय म्हणून तुम्ही सांगलें म्हळ्यार आमकां धैर्य आसा तो प्रवचन करून घेवन तुमकां दितालो म्हणून. तितले तांणी स्पश्ट रुपारी तितले तांणी जनांक कळचे रुपारी चातुर्मास व्रताचे कसन एक महत्व आसा तांणी तुमगेल्या दराक प्रस्तुत केलें. तें आमकां धैर्य आयलें. हांकां एक अवकाश करून दिलो म्हळ्यार 1 तास दिलो म्हळ्यार चातुर्मासा विशया बद्दल तांणी खंडीत जावन घेवन तुम सर्व लोकांक बोधन करता आसली शक्ती आसा म्हणून आमकां एक धैर्य आसा. त्या न्हयशीची तांणी सांगिल्ली तशीची अहिंसा परमो धर्म म्हणून आमी सांगतात. हे एक 4 मासांतू नाजाल्यार 2 म्हयने आमी कसन वास्तव्य करताची. आमी खंयची प्रयाण करचें जायना. प्रयाण केलें म्हळ्यार खंय तरी क्रिमी कीट पशु पक्षी आनी तांकां संतती जावच तसले एक संदर्भ उरता. आतां कार आसा आतां ट्रेन आसा फ्लायट आसा तेन्नाही रोडार वताना केलो पंत खंयचे क्रिमी कीट आयले उरता तांगेले निमित्तान ना तांकां आमगेले निमित्तान त्रास जाता म्हणले एक हाजे निमित्तान 4 म्हयने आमी खंय प्रयाणांनी घेनाची. आतां 2 म्हयन्याक हें केलें कित्याक की म्हळ्यार मास म्हणला का पक्ष म्हणून घेवन वैके अर्थ घेवचे जाता म्हणून घेवन मासो वै पक्ष हा म्हणून घेवन एक कडेन सांगिल्ले हाज्यान
4 मास म्हळ्यार 4 पक्ष घेवन गेनू तशी 2 मास म्हणून घेन आमी करचे जाता. इजी जावका म्हळ्यार इजी सांगता म्हळ्यार एज्यूम ABC इज अ ट्रायंगल म्हणून घेन सांगता पळय. एज्यूम म्हणून घेन सांगता खरें की ना गोत ना, खाली मॅथ्सान तुम्ही हे करता लेट एज्यूम ABC इज अ ट्रायंगल म्हणून. तशीची आमी हे 4 मास एज्यूम करचे की हे 4 मास म्हणून घेन पक्ष म्हळ्यार 4 मास म्हणून घेन आमी एज्यूम करून घेनू आमी हे चातुर्मास व्रत स्वीकार करताची. हाजे बद्दल तुमकां आतां सांगिल आसा. 100 दिवस राबचे जाता कसं गोत ना आमी ते कडे सांगताले. किंतु आयच्या दिवसाक राम नाम जप आरंभ जावन 100 दिवस जाल्या म्हणून सांगचेक एप्रिल 17 तारीखाक आमगेले राम तारक मंत्र जप अभियान आरंभ जाले. आज बेंगलोर येतानाची 100वे दिवसाकची आमी हांगा प्रवेश घेतिल्लो आसा. इन केस 100 दिवस वास्तव जाले म्हळ्यार 200 दिवसाक संदर्भारी तेन्ना आमगेले कितले जपसंख्या जाल्ले उरता आमकां कळटाले. किंतु आमकां मस्त संतोष आसा की ऑलरेडी लास्ट शनिवाराचे काउंट आमी जर आलोचन केलें म्हळ्यार 100 दिवसाक 95 डेजाक आज आमगेले गुरुवार शुक्रवार शनिवार आनी 2 दिवसाचे लॅक आमकां शनिवार दिवस मेळटा. आमी लास्ट विकाचे ग्रहण केलें म्हळ्यार गुरुपौर्णिमे दिवसाक 21 तारीखाकची आमगे 95 डेजा भितर 103 कोटी जप किंतु हे न्यूज बेंगलोरान पयलेचे डिक्लेअर जाल्लो आसा. सो आज आमी खाली ऑथेंटिकेशन करचे आशिल्ले कित्याक मस्त लोक विचारता आशिल्ले जाले की वय कसन की म्हणून. सो आयच्या दिवसाक आमी ते खात्री करता आसाची की आमगेले लास्ट गुरु पौर्णिमे दिवसाक 95 दिवसाकची आमगेले 103 कोटी जपसंख्या जाल्ले बद्दल हाजे बद्दल आमी संतोष व्यक्त करता आसाची. आतां तुमकां कसं न्हय चड मेळ्ळे म्हणून एक सांगता. 45 डेज चड वर्ष गेले. केलो कडेन 10 वर्षान चातुर्मास जाले, केलो कडेन 15 वर्षान चातुर्मास घडले, केलो कडेन 5 वर्षान आनी कडेन खंय तरी चातुर्मास घडले. असले अनेक उदाहरण मेळटा. किंतु बेंगलोरांतू 45 वर्षा नंतर म्हळ्यार अधिक समय जाले नंतर तुमकां हांगा एक चातुर्मास मेळटा आसा. किंतु ते अधिक जावन गे न्हू तुमकां एक अवकाश मेळ्ळे. कसन म्हणलें की म्हळ्यार तुमकां अधिक मासांतू आमी तेन्ना सांगिल्लें की आमी तेन्नाचे तुमगेले रूपरेशा तुमगेले हे उट्टू पळयल्लो आसा आनी तुमकां चातुर्मास अनुग्रह करता. आमगेले 2019 हांगा चातुर्मास जावका म्हूण आशिल्लें जालें ना. 20, 21, 22, 23 तेन्नाही जालें ना. आतां 2024 करेक्ट संदर्भारी 45 वर्षाक हांगा एक चातुर्मास घडता आसा. किंतु तुमी इतले भाग्यवंत की म्हळ्यार बेंगलोरचे लोक इतले भाग्यवंत की म्हळ्यार 50 वर्षाच्या उडगासा कितें कसन आमी राम तारक मंत्र जप अभियान करता आसाचे 550 कोटी ते चातुर्मास संदर्भारी राम नाम जप स्वामेल उपस्थिती जावं तसले अवकाश बेंगलोराक मात्र मेळ्ळे. तदनंतर आनी एक अवकाश मुक्कावील चातुर्मासा मेळटा. मुक्कावील चातुर्मासाक मेळटा. किंतु चातुर्मास खंय आसा ते आयज सांगनाचे. चातुर्मास खंय जाता ते आज सांगनाचे मनांत आसा. ते मुक्कावील दिवसांत आमी अभिव्यक्त करताले. किंतु प्रथम फाल्यां केन्ना तरी विचारले आमगेले 550 कोटी जाताना स्वामेल चातुर्मास खंय अशें म्हळ्यार आमगेले फर्स्ट चातुर्मास बेंगलोरांत आशिल्लो म्हणून सांगचेक आमकां एक मस्त संतोष जाताले. आयच्या दिवसाक आमी चड हाजे बद्दल हें करनाची. किंतु मुक्कावील दिवसांतू 27 तारीखाक चातुर्मास स्वीकार करचे तसले दिवसाक आमी हाजे बद्दल अनेक विश्लेषण त्या दिवसाक करताले. किंतु आयच्या दिवसाक इतले जनसागर आईल बद्दल इतले एक भक्तीपूर्वक जावन स्वामेल एक आगमन जाता. आनी आयच्या दिवसाक बेंगलोर म्हळ्यार वर्किंग डे तसले एक वर्किंग डे आसल्यार वैकेची स्वामेल हांगा आगमन जाता म्हळ्यार कितें तरी 1 किलोमीटर भर तुमी प्रोसेशन केलें. आनी त्या समयाक समजावन घेवन सर्व लोक हांगा आयिल्ले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. तेन्हेशीची चातुर्मास कमिटी
ह्या सर्व लोकांनी कमिटीच्या सर्व सदस्यांनी आमगेल समाजाचे सर्व समाज बांधवांक घेऊन गेलो आमगेल ह्या चातुर्मास एकत्रित एक मनानं हे घडची तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न करका तन्निमित्तानं आमकांही संतुष्टीत प्राप्त जाऊन गेलो आमगेल निमित्तान तुमक वैकेची तशी रामदेव वीर विठ्ठल प्रसन्न जाऊन गेलो तुम सर्व लोकांक अनुग्रह कर तशी तुम्ही सर्व लोकांना हंतू सहभाग जावचे सहकार करचे आणि कमिटीला कसन एक संकल्प असा ना तांगेले कसन एक व्यवस्था असा त्या व्यवस्थेंत वैकेत तुम्ही सक्रिय जाऊन गेलो हंतू सहभाग जाऊन गेलो ह्या चातुर्मास अत्यंत बरे रीतीर जाल म्हणले एक कीर्ती तुम्ही सर्व लोकांक घेऊ तशी आणि रामदेव वीर विठ्ठलाला अनुग्रह घेऊ तशी तुम्ही पात्र जाता म्हणून आम्ही आश करताची आणि तो आईच्या दिवसाक हृतपूर्वक जाऊन स्वागत केले बद्दल पुनः आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल घरांतू तुम्ही करता असेल उद्योग व्यवसायांतू आमगेले हे बेंगलोर पेंटेंतू तशीच बेंगलोरांत असेल तसं आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंद तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडेताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु. आता 2024 ಪೂರೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಲರಿ 8 ಜಾತ 8 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ ಪ್ರವಚನ जाला तशें हांव 15 मिनटां ग्रेस आसा 15 मिनटां रामाले जप करुया. श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
श्री वीर विठ्ठल रामदेव महाराज की, बोलो श्री प्रभु रामचंद्र महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की. आता स्वामी वयर नंदगोकुलाक वास्तव्य आवताती तांणी थंय तारी पावतारी आमी हांगा बसचे. ताजे नंतर ह्या सायड दाखोवन भितरी जेवणा वचचें. थंय दोनी कावंटर केलां. थंय पुराय जनांना जेवण करून तशाण वचका म्हणून विनंती. श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की. गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज. श्री संस्थान गोकर्ण मठाधीश की, श्रीमद विद्याधिराज स्वामी गुरु महाराज. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. विद्याधिराज तीर्थानां करकंज समुद्भवं विद्याधीश गुरुं वंदे मधुविद्या प्रवृद्धये. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले क्रोधिनाम संवत्सराचे चातुर्मास व्रत बेंगळूरचे बसवनगुडींतूरचे द्वारकानाथ भवनांतू हेचे जुलै 27 तारीखल्यान प्रारंभ जाता. द्वारकानाथ भवनांतू ह्या चातुर्मासाचे तयारी कशी चलता आसा म्हणून आता पळोवया. आमगेले संस्थान आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाले नित्य पूज्य उत्तसले मंदिर आनीक परमपूज्य स्वाम्याले नवीकृत वास्तव्याचे एक दृश्य तुम्ही हांगा पळोवीत. आमगेले परमगुरू श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान 1979 इसवींतू हांगा चातुर्मास व्रत केले. आजी 45 वर्षानंतर आता एक सौभाग्य पुनः परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्यान बेंगळूर समाज बांधवांक अनुग्रह केला. तशीची जुलै 27 तारीखेक शनिवार परमपूज्य स्वाम्याले पट्टाभिषेका दिवसू व्यासपूजा पूर्वक चातुर्मास व्रत स्वीकार जावन हे एक कार्यक्रम प्रारंभ जाता. हे एक चातुर्मास व्रताक बेंगळूरू चातुर्मास कमिटी आणि बेंगळूरू GSB समाजा वतीन समस्त गौड सारस्वत समाज बांधवांक स्वागत करता आसाची. आमगेले परम पूजनीय बृंदावनस्थ गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याले बृंदावन हांगादनू पांय पडता. त्यामानी आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री 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 विद्याधीश स्वाम्याले दिव्य चरणारी हांगादून पांय पडता. त्यामानी आता एक बारीक खुशी विशय आमकां पुरायजनाक आमी बेंगळूरचे सर्व समाज बांधवांक एक व्हडलें एक भाग्य स्वाम्यान दिलां आमकां. कित्याक म्हळ्यार हांगा चातुर्मास ह्या वर्सा चातुर्मास हांगा द्वारकानाथ भवनांतू बसवनगुडींतू करचें म्हणून स्वाम्यान आमकां एक अवकाश दिला. एक व्हडलें आमकां दिलें भाग्य म्हण लागता. त्या म्हळ्यार कितकी 45 वर्स जाताय दवरून हांगा चातुर्मास जाय न्ही म्हणल्यार जनांक एक बारी बेजार आशिल्लें तें ह्या फावट स्वाम्यान खुशयेर ओपलेलें आमगेलें भाग्य तें. आतां आमकां व्हडली जबाबदार दिल्या. स्वाम्यान म्हाका गौरव अध्यक्ष म्हूण केला. त्या माने हांगाचे द्वारकानाथ भवन कमिटीचे प्रेसिडेंटू श्री अमरनाथ कामती ताका कार्याध्यक्ष म्हूण केला. त्या माने अण्णप कामती ताका सेक्रेटरी म्हूण केला. आनी हांगा एक्सपिरियन्स आशिल्ल्यान पुराय कमिटी घाला. त्या म्हळ्यार एकच उद्देश कसा म्हळ्यार चातुर्मास भारी चंद्र जावं हांगा खंय जायना जाल्यार नमुन्याचे विजृंभण. त्यामुळे बेंगळूर गांव आमगेले कर्नाटकाची राजधानी म्हणटा आमी म्हणटा त्या राजधानी जावतले ग्रेडारीची हांगा चातुर्मास जावका म्हळ्यार आमगे पुराय जाणां अशी ताका एक कसो म्हण आमी समाज बांदवल्याक मनव करचें कशें म्हळ्यार आमी पुराय जाण उठ्ठ जावन चंद्रितीर कोरया ऐक्यमत्य उठ्ठ मेळ्ळू चांगली. त्या म्हळ्यार चातुर्मास मुख्य जावन तुका म्हळ्यार धार्मीक कार्यक्रम सांस्कृतीक कार्यक्रम सामाजीक कार्यक्रम हे पुरा कार्यक्रम चंद्रित जाल्यार आपापीची आमी चातुर्मास बारी एक सक्सेसफूल चातुर्मास जाता. ताका जनां सहकार नासताली कांय करूं जायना. जाल्यार ती मेगली एका आश कशें म्हळ्यार तुमगे पुराय समाज बांदवल्याक हांवें मागचें कशें म्हळ्यार आमी पुराय जाण उठ्ठ जाय चांग रितीन उठ्ठ जावन ऐक्यमत्यार काम करया. कसलेय ती तोंड कुंदू करता म्हणटाची आमी कन्नडारी कसलेय तर न्हू ह्या तशी
चंद्रीचे कुर्चें रेस्पॉन्स जाता आमगेले आनी हांगा एक एडवांटेज सांगता म्हळ्यार हांगा वॉलंटियर स्वयंसेवक हांगा द्वारकनाथ भवनांत हांगा मिळचे तितले ಒಟ್ಟು काम करता स्वयंसेवक बट खंय दीस आसाची ते एक आमगेले व्हडलें एसेट तातूंत बायल मनशाल फोर्स बायल मनश पुराय जन मुखार येताची बेंगलोर खंयचे धार्मीक कार्यक्रम आयदर मल्लेश्वरम जावं हांगा बसवनगुडी जावं पुराय कडेन बायल मनशाल सपोर्ट मस्त मेळटा आमकां तेन्ना हांव पुराय बायल मनशां लागे आनी दादले मनशां चिल्ड्रन वॉलंटियर्स लागे मिगेल मनवी आमी उट्टी जावं ह्या फाटी व्हडले सांस्कृतीक कार्यक्रम दवरला धार्मीक कार्यक्रमां उट्टू फुल रितीन कॉपरेट करुया चांग कार्यक्रम करुया म्हूण सांगून तुवें जेनाले वापस पुनरपी म्हाका सांगता आनी उट्टू जावं पर 27 तारखेक चातुर्मास सुरू जाता 27 स्वाम्यांक हांगा भव्य स्वागत दिवन हांगा स्वाम्या चातुर्मास कार्यक्रम स्वामी चातुर्मास स्विकार करताची स्विकार पुराय चंदायर जावं म्हणून हांव देवाक स्वाम्याक मागची कशें म्हळ्यार हें हांगा चातुर्मास हायली सक्सेसफूल जावका स्वाम्यान जरी मस्त खुशीरी स्वाम्यान खूश पावका हे चातुर्मासारी जेनाक जरी आनी परगांव येतले जेनाक तुमकां जर हांव सांगचें कशें म्हळ्यार हांगे हेची चांग रितीन आमी आतिथ्य तुमकां दितात म्हूण आमी भरवस दिताची आतिथ्य जेवण राब जाल्यार ताची हांगा आमी मस्त म्हळ्यार पुराय एरेंजमेंट केलेलें आसा हांगा वॉलंटियर्सान पुराय ते एरेंजमेंट पुराय चंद्र रितीन जाता चांग नांव घेवका हांगा चातुर्मास म्हणून मिगले आनी परगांव आशिल्ल्या पुराय जाणांक मिगेले मनवी ह्या चातुर्मासा येच हांगा आमी बेंगळूर जावन कशें खंयचे रितीन चंद्र रितीन चातुर्मास जाल्ला म्हणून तुमी पळोवका खूश पावका स्वाम्यांक खूश जावका म्हणून सांगून हांव देवाल्या वाला आशिर्वाद मागता. सर्वांक नमस्कार. आमगे द्वारकनाथ भवनांतू गोकर्ण मठ स्वाम्याले चातुर्मास जाता 27 तारीख 27 स्वाम्याल चातुर्मास सुरू जाता. स्वाम्यांक 25 तारखेर पावताची 27 तारखेक चातुर्मास सुरू जाता. ह्या हांगा चातुर्मास 45 इयर्स नंतर फर्स्ट टायम बेंगलोरांत चातुर्मास आनीक पुरायणाक आमगेलें वॉर्म वेलकम. ह्या बेंगलोर चातुर्मास चंदायर जावका आनी गर्द जावका तर तुमगेलें सगळ्यां कॉपरेशन जावका आमगेले गडसर समाजाच्या पुराय जाणांनी येवन आमकां व्हड रितीन करता म्हणून आमगेलें मना आमगेले सायडा तकून आमी पुरा अरेंजमेंट्स केल्यांची आनी तुमी पुराय येवन आमकां ह्या फंक्शन बारीक गर्द करून दिवका म्हणून आमी निमगून घेता. सक्कड गौड सारस्वत समाज बांधवांक नमस्कार. आमगेले गोकर्ण पर्तकाळी जीवोत्तम मठाचे स्वामी जावन आशिल्ले श्री विद्याधीश स्वाम्याले चातुर्मासो 2024 आमगेले राजधानी जावन आशिल्ले बेंगळूरान जातार आसा. हांगा पुरा नमने तयार जातार आसा चातुर्मासाक. 45 वर्स नंतर स्वाम्यान आमकां हांगा चातुर्मास दिवन गुरू सेवे करचे एक सौभाग्य दिलां. आमगेले सगळेची भारताचे पुराय समाज बांधवान हांगा येवन गुरुल की देवाल की आशीर्वाद घेवका म्हणून सांगून सक्कड समाज बांधवांक विनंती करता. हे वेळे एक आमगेले 550 दिसाचे 550 कोटी रामनाम जपाचे एक स्वाम्यान एक आदेश दिलेले आसा. ते खंडितची देव आमगेले सगळेची समाज बांधवाल करेन करोसून घेत म्हणल्यार आमकां एक विश्वास आसा. ताजे खातीर आमी ह्या वेळा हे चातुर्मासांतू आमी एक रामायण दर्शन म्हणून सांगून एक आमगेले सगळे कॉम्पाउंडांतू रामायणाची पुरा सिक्वेन्सस काणी घाल्ला. हांगा सकनान पळोवका तांगेले चेडवांक हाडून सांज चेडवांक आमगेले रामायणाची काणी सांगून आमगेले रामायणाचे एक तांणी रामाल बग्गे मुखावेल जनरेशनाक कळका म्हणलेले खातीर उद्देशान आमी हें केलां. सगळेची पुरा जाणांना पुरा गांवांत दाखून भजना मंडळ की गुरुले भक्ती खातीर येतल्यान की सकनान येवन हांगा स्वाम्याला आशीर्वाद घेवन वचका म्हणून सांगून आमी हांगा द्वारकनाथ भवन कमिटी तर्फेन तुमकां पुरा निमगून घेता. ती तुमकां कसलें एकोमोडेशन जेवो भजन मंडळीक हांगा राबचे विशय जेवो फुड्डा विशय जेवो खंयचेय विशयाक खंयचेय एक फेसिलिटी खातीर जावका जाल्यार आमी हे सकल नंबर आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करात. दय देवन धन्यवाद सकनांक.
हे एक चातुर्मासाचे विशेषत कसं म्हळ्यारी आमगेले गोकर्ण मठाक 550 वर्ष परिपूर्ण जावचे हे एक सुंदर बारी 550 कोटी श्रीराम नाम जपाचे संकल्प केले. हाजे निमित्त द्वारकानाथ भवनांतू हे एक चातुर्मासा संदर्भारी संपूर्ण रामायणाचे भास दिवत जाल्या एक विशेष अलंकार केल्लो आसा. हे बी तुम्ही हांगा पळोवीत. हे सर्व कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्ट आमगेले पर्तगाळी मठ फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलार तुम्ही पळोविता. मठाचे सर्व कार्यक्रमाबद्दल माहिती केन्ना पावता उरका म्हळ्यार आमगेले व्हॉट्सॲप, यूट्यूब, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम चॅनल फॉलो करायचे. धन्यवाद.